चिखली गावाचो चिखलकार देवस्थानाचो 19वा वर्धापन दीस विविध सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यावळी सयत मनयलो। देवस्थान रंगीबेरंगी फुलांनी बेस बरे सजयल्ले। त्या भायर नाच फुगडी सर्ती घडोवन हाडल्यो। भावूक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। पळयात कांय खीण। हांव रावता मडगांवां, पूण भुरगेपणाक पळय चिखोलकाराचें आमकां दर्शन जातालें। चिखोलकार आमकां खंय चुकले जायत चूड दाखयतालो। सकयल शेतांत सबंद बांदार चूड घेवन रातची दिसताली कितें रे। तशेंच सकयल पेड एक आशिल्लें, तें पेड म्हण तूं आतां दिसना, उदकान हें जालां। आनी खंय आमी गेले जाल्यार कोणी चुकले जाल्यार तांकां कुत्र्याच्या रुपान फाटल्यान येतालो। म्हणटकीर तेन्ना भंय दिसनासलें, कुत्रो येता न्ही तो चिखोलकार त्या रुपान येतालो आनी आमकां घरा सोडटालो। आमी आतां रातचे शिगम्या नाटकांक गेले आनी खंय गेले येयले जाल्यार वेळ जाल्यार कसलेंच भंय नाशिल्लें, कित्याक चूड दिसताली खंय सबंद बांदा वयल्यान चूड दिसताली कितें। तसोच वयर तेरशेकार तोवूय तसोच पावतालो। आमी कितें ल्हान भुरगे आसतना काजूंक वयताले, काजू गेले उपरांत थंय तेरशेकार कितें जाताले भंय दिसताले। थंय भंय दिसताले म्हणटा कितें आमी धांवून येताले, पूण केन्नाच भंय नाशिल्लें। आमकां चिखोलकार साल्वार करता म्हणून लोक हे सगळे भावीक येतात, प्रत्येकाले काम जाता। पावले चिखोलकार म्हणल्यार पुरो पावता चिखोलकार, केन्ना लोकांनी विसरोंक जायना आनी आमी विसरोंक जायना। देवाचे पळय कितें चलतात प्रत्येकान भाग घेवपाक जाय। सगळ्यांक चिखोलकार बरें करता, तेन्ना सगळ्यांक लोकांक हांव बरें मागता, कित्याक हें दर्शन घेवचें वर्सान वर्स तुमी वर्धापन दिना येवचें आनी चिखोलकाराक दर्शन घेवचें आनी जें तुमचें कितें मागणी आसा तें चिखोलकाराक सांगचें। सो आमी पयलीं सुरत घालताले बुधवार आनी आयतार, सुर आनी रोर। आमी प्रत्येक जाण आमचे थंय घरा कडेन सकयल घालताले, हांगा तितलें हें नाशिल्लें। सूर आनी प्रत्येक जाण घालताले, म्हणजे केन्नाच ना चुकयनासतना सूर आनी रोट आसताले। आनी आमी रोटाक लागून धांवून येताले। भुरगेपणान न्ही तेन्ना खावपा बी व्हडलें मेळनाशिल्लें। रोट कोण घालता थंय येयले मागीर ते कुडके करून सगळ्यांक वांटपाचें, अशी पद्दत आशिल्ली। आतांय म्हणटा घालता, आतां लोक भुरगे तशे येनात, आतां खावपा जाय तें मेळटा न्ही। पयलीं ते इल्लो रोटाचो जावं प्रसाद मेळटा म्हणल्यार सगळे धांवून वयताले। आयज चिखोलकार देवाचो 19वे वर्धापन दिन। आयज तशेंच आमी आयज 2 पुजा करता, एक चिखोलकाराची आनी एक सत्यनारायणाची। दोनी पुजा जाल्ली आसा। एक पुजा सत्यनारायणाची पुजा शैलेशा येयल्ली आनी चिखोलकाराची पुजा वसंताक। दोनी पुजा जाली आनी आतां आमचो लोक देव दर्शन घेतात। तेजे नंतर महाप्रसाद बरोबर 4:30 वरांची आमची फुगडी स्पर्धा आसतली अखिल गोवा। आनी तेजे नंतर आमचे ल्हान भुरग्यां खातीर पंचायत लेवल डान्स कॉम्पिटिशन आसतलें। तेजे नंतर सिद्धारूढ महाराज हांचो भजनाचो कार्यक्रम आसतलो आनी बरोबर 10 वरांचेर तेंगशेर कावळो गोवाक दिवाळे हो नाट्य ब्रेक जातलो। जवळ जवळ हांगा 4-5 हजार लोक उपस्थिती लायता वर्सान वर्स। आज 19वा वर्धापन दिन चिखोलकार देवाचो। हो आमचो उत्सव फक्त एक चिखले गांवचो न्ही, तर
पुराय दुर्बाट पंचायतीचो आसा. सगळे आगापूर आडपय दुर्बाट थंयचे लोक येता काम करपाक. तशेंच रातचे 2 वरांचेर सगळ्यो बायलो आनी दुसऱ्या गांवच्यो बायलो सगळे हांगा येता. हांगा सगळे भाजयेचे कटींग हे ते सगळे तयारी करता आनी 3 जेवणा तयारी चालू जाता. आनी आतां महाप्रसाद स्टार्ट जाल्लो आसा. रात पर्यंत हो चालू आसतलो.